नमस्कार. हा डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै, विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त. आज आम्ही विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीतून चालती असचे हांव गांवाक आयलो म्हळ्यार शृंखलेचे अनेक उपाख्यानाक मुखार येयल आसताचे. आमी कोंकणी लोक भारी बुदवंत आसताची, चिंतक आसताची, विद्यावंत आसताची, तशीच ती सुशील आसताची. ही चार गुणां निमित्त आमी आमगेल्या गांवांत मात न्हय, आमगेल्या देशांत मात न्हय, सगळे जगत्यांत खंय पसरल्यारी त्या देशाची सेवा करताची. ताजी ओटूची आमगेले आवय भूंय, आवय भास, हे तिनीची सेवा करची आमकां सद्गुण देवान दिलेले आसा. तसले एक व्यक्ती आज आमगेल्या मध्येंतू बशिल्ले आसाची. तांणी अमेरिके देखून आयिल्ले श्री राम आचार्य माम, तुमकां स्वागत ह्या कार्यक्रमाक. हांणी मूलतः आमगेल्या देशांतूची जल्मलेले, तांगेलें शिक्षण, तांगेलें जल्म खंय जालें अशें म्हण आमी तांगे लागीं विचारया. आचार्य माम, तुमगेलो खंय जालो जल्म, तुमगेलें प्राथमीक शिक्षण खंय जालें? सुरय नमस्कार डॉक्टर मोहन पै माम. आणि म्हाका एक हांगेवन आयज विश्व कोंकणी केंद्रांतू हे प्रोग्रामाक भागवेशचे दिले खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद. हांगेवन बारी खुशी जालेली आसा विश्व कोंकणी केंद्र पळोवन. तुमी म्हगेले जल्म खंय जालो म्हणून हांव हांगाचे कुंदापूर लागीं बैलूर म्हणून एक साना गांव आसा, त्या गांवांत जाल्लो आसा, बारी सान गांव. ताजे नंतर थंय एक 4 वर्सां शिक्षण कोरून सान स्कुलांत आनी कडेन हांव गंगोळी गेल्लो आसा. ताजे नंतर म्हगेलें चट्टावती एज्युकेशन शिक्षण पुरा थंयची गंगोळेन जाल्लें आसा. थंय प्राथमीक स्कूल शिक्षण जावन ताजे नंतर हायस्कूल शिक्षण. गंगोळी गांव दिसता सुंदर जावन न्हंयचे समुद्र मेळची कडेन. आजी काही ते गंगोळी गांवांत ते स्कूल SV प्राथमीक शाळा प्राय तूं शिकिल्लो आसच्या पुरते ताचें चित्रण दिसता आसा. वय मागीर कसले केलें मागीर शिक्षण? ताजे नंतर म्हाका हांव शिकता आसतना म्हगेले स्कुलाचे प्रिंसिपल आशिल्लो. तर मस्त अशें केला गांवांत पर माधव मास्टर म्हणून बारी ताका एक गौरव आशिल्लो. तो मस्त बुक्स आनी पर हाडटा आशिल्लो. अजूचे नॅशनल जियोग्राफीक हाडटा आशिल्लो. नॅशनल जियोग्राफीक तो केलो फिजिक्साक ಬಗ್ಗೆ प्रवचन स्कुलांत शिकिल्ले पशी असल पुरा लेखन वचयले मस्त माहिती मेळटा आशिल्ली. तशें जावन हांव फिजिक्सांत शिक्षण करता म्हूण सांगून ताजे नंतर हांव गट्टीमन केलं केन्नाची सान आसतनाची. त्या केन्नाची एक म्हगेलें एक कशें सपन आशिल्लें हांव फिजिक्सांत एक PhD करता म्हणून. ताजे नंतर ताचे खातीर हांव तशींची कडेन बंडारकर्स कॉलेज आसा शिक्षण केलें कडेन कुंदापूर. ताजे नंतर हांव मैसूर मानस गंगोत्रीन थंय वचून म्हगेलें मास्टर्स केलें. ताजे नंतर हांव विशेष सब्जेक्ट कसले आशिल्ले की? वय मास्टर्सांत फिजिक्सांत हेंगा बॅचलर्स डिग्रींत मॅथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पुरो शिकता आशिल्लो. बट मानस गंगोत्री जाले नंतर फिजिक्स. ताजे नंतर हांव एक 2 वर्स ब्रेक घेवन ताजे नंतर हिंगड ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ आनी पुरा काम आनी करून ताजे नंतर वापस ताका एग्जाम आनी घेवन IIT बॉम्बे मागीर IIT बॉम्बेंत म्हाका त्या PhD करचे अवकाश मेळ्ळो. हांव थंय वचून PhD केला. हांव मॅग्नेटीक थिन फिल्म्स म्हूण त्या विशयार थिन फिल्म्स म्हळ्यार तें आतां मॅग्नेट आनी पळयतात. बट तसले तसलेची प्रॉपर्टी गुण आसचे फिल्म्स बारीची थिन कसल उद्यमांत उपयोग पडटा. त्यात आमी आतां हांव काम करचें हार्ड डिस्क ड्रायव्ह म्हणटाचे. पुरा कडेन तुमगेले डेटा सेंटर पुरा ते आमगेले पुरा यूट्यूब पुरा डेटा सेंटर डेटा स्टोरेज उपयोग पडटा. तशें तांतू तसले हांव आमगेले IITंत हांव काम करता आसतना फर्स्ट टायम त्या विशयार आमी
संशोधन तो एक विषय नवच विषय नवो विषय. विज्ञानांतू फिल्डांतू नवो नवे आमकां नवेची तक म्हणारी तसलं तक आधी जगत भितर मस्त तक डिमांड असते वय 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 मस्त ताजे बगे मस्त संशोधन जाला जाता ताजे निमित्त मस्त यूज जाता मस्त रेव्हेन्यू करता वय वय न्ही करता आता मागीर आता खंय असो तुमी तसले आता हांवें काम करचें सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया सॅन होजे म्हणून सिटी सॅन होजे थंय काम करचें थंय लागींची नेबरिंग हांगा फ्रीमंट म्हणून थंय आमी फ्रीमंट रावता थंय रावता सुंदर प्रदेश ते वय हांव गेला ते एक फावटी पळयला हांव सिलिकन व्हॅली म्हणटाची वय, Silicon Valley. पुरा मस्त पुराची आमगेले इंडस्ट्री पुरा ते तश तश म्हणून कितले वर्स जालें थंय वचून राबून आमी वचून एक 22 वर्स जाला 22 वर्स ताचे पयलीं फुडें एक 6 वर्स जपानांत ओ जपानांत खंय आशिल्लें जपानांत जपानांत एक 2 कडेन आशिल्लें एक नगोया म्हणून सिटीन आशिल्लें ताजे नंतर एक आता टोकियो लागी एक घंट भायर एक सान जाग्यान आत्सुगी म्हण थंय आशिल्लें जपान देश सादारण एक मस्त अंत भितर मुखार वय टेक्नॉलॉजी अशी तुमी आतां तें जीवन आतां आराम कितलें तुमगेलें कुटुंब कितलें व्हड आसा म्हाका बायल अरुणा आनी 2 जण चेडूं मेदा आनी मिहीर मालगड दुवा ताका चालू पयर ते एनआरआय सेशन आमगेले भितर तूं तुगेले बायल भितर येयले पळयलें आतां जे शाळेंत तूं शिकिल्लें आशिल्लें ते शाळेंत तूं आज ही कोंकणी शिक्षण चालू आसा हें चित्र आमी दाखयता हें आमी विश्व कोंकणी केंद्रा दाखून तांकां प्रति वर्स ते शाळेक वताचे आनी कोंकणी शिकचे चेडवांक बॅग स्कॉलरशीप हे आमगेलें पयलें कोंकणी शिक्षक केलें एक ग्रुप ती मदे बशिल्ली आमगेले टीव्ही मोहनदास पै हावसो विमला विपाई आनी आमी शिक्षकांक ग्रुप घेवन तीन भारी आमकां एक सपोर्ट केलो कोंकणी शिक्षण जावका पयलीं ते एनआरआय ग्रुपा भितर तुमी म्हाका सांगिल्लें याद आसा कोंकणी शिक्षणाक मुखार सरून वचूंक आमगे हे कार्यावळ आमी तेन्ना दाखून घेतिल्ली आसा आज ही सुमार शाळेक आमी मंगळूर दाखून कारवार मेरेन 12 शाळेंत कोंकणी शिक्षण आमगेलें चालू आसा अशी कोंकणी शिक्षण त्या वेळार ना आशिल्लें तुमी स्कुला वताना ताजे बाकी कसं दिसता तुमकां दादी इतले वर्स नंतर तें दालना म्हणून म्हळ्यार न्ही म्हाका भारी खुश जालें तें आमकां आयकलें तेन्ना कित्याक म्हळ्यार आमी सान आसतना घरकड कोंकणी उलयता आशिल्लींची फ्रेंड्स कोंकणी आशिल्ली भायर गेल्यार कन्नड उलयता आशिल्लींची आनी स्कुलांत आमकां कोंकणी शिकचे अवकाश नाशिल्ले आमी म्हगेले फर्स्ट लँग्वेज संस्कृत आशिल्लें कडेन इंग्लीश शिकताले हिंदी शिकताले पुराचे कन्नडांत इंगड शिकता आशिल्ले बट कोंकणी शिकचेक आमगेले आमगेले चेडूपणारी आमी खूब उलयता आशिल्ले आमकां वाचच्या येना बरोवच्या येना कारण शिक्षण नातिल्ले निमित्त एक परिस्थिती आमकां आतां आमी तशें जाल्यार अशी मुखार येतना हे आमगे लेटेस्ट पयरी हें जालें आतांच कोंकणी शिक्षक केलें आमचे भितरी वयल्यान राबिल दादलो मनशा दोनीचो SV स्कुलाचो आतां सेक्रेटरी तो गंगोळीचो सदाशिव नायक म्हणून सेक्रेटरी तांणी पुरो आमगेले टिचर्स लेटेस्ट आनी हाका विश्व कोंकणी केंद्रा दाखून आमकां गौरव धन दिवन आमी ते चलोवन व्हरताचे एक वन ऑफ द टफेस्ट वर्क जावन तें कित्याक म्हळ्यार सरकारी ग्रँट ना ताका आनी आमीची खासगी जावन ताका दुड्ड रेस करून जाल्यार वामन तेन्ना तें हट दवरून एक सुरवात करा कोर कंडक्टर ते म्हणून सांगिल्लें आमी कोरून अशी मुखार व्हेलेलें आसा आतां विश्व कोंकणी केंद्राक आयल कुडले हे एक आमगेलें एक इमारत हे एक मॉन्युमेंट म्हणून हे पळयले कुडले कसल मना दिसलें नाही भारी खुशी म्हाका हांगा हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ दिवसा खातीर एक 7 दिवसा खातीर आयिल्लो आसा फॅमिली प्रोग्रामा खातीर बट कशी पूण टायम कोण हांगा येवन वचपाक म्हण आशिल्लें हांव 5 वर्स फुडें हांगा आयिल्लो आसा तेन्ना बस्ती वामन मामाक मेळ्ळेलो आसा आमगेले बायलांनी हांव बसून तांगेले चंद करून उलयलेलो आसा ताका लागून म्हाका एक भारी एक युनीक म्हणटा पळय तसलें आमगेले खंयचे देवस्थान आसाची
स्कूल आमगेला केलेलं असायची वय. बट एक कोंकणी भाषे खातीर एक वय. केंद्र वय. एक ते बारी युनिक कॉन्सेप्ट वय. आणि ते इतलं चंद करून आम्ही तुम्ही हांगा बांदिल्लो आसा आमकां बारी खुशी हांगा पळोवन समज एक 25 वर्ष मागशी गेल्यार वय. हे विचार नाशिल्ले करेक्ट समाजा वय, भितर वय. भाशे खातीर एक संस्था बांदूंक काय इतलो व्हड संस्था हाजे दलाल आसा आनी हांगा कशें आसा म्हणल्यार जे कोणाला आवय भास कोंकणी आसा वय. तांकां सगळ्यांकय हांगा अवकाश आसा हांगा म्हळ्यार सगळे आज देश कशे आसा आमगेले वय. इट इज डिवायडेड इंटू लिंग्विस्टीक स्टेट्स करेक्ट सो भाशेकच आज चड इम्पॉर्टंट आसा प्रामुख्यान भाशेक आसा वय. आतां कोंकणी भास गोंयांत राजभास वय. स्टेट लँग्वेज हम्म. पूण गोंयांत आज आमी लेखान पळयल्यार एक 13 लाख कोंकणी उलयता लोक आसात आनी आमी कर्नाटकान 3 तटवर्ती जिल्ल्या भितर म्हळ्यार उत्तर कन्नड उडपी दक्षिण कन्नड केल्यार आमीच 10 लाख आसात म्हळ्यार आमी हे स्थळांतर मायग्रेट जाल्ले लोक जाले पॉप्युलेशन वाडून आमी इतलो व्हड संख्येचे हांगा अध्ययन आसा तसो एक विश्व कोंकणी केंद्राक एक इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून आतां हांगेले दोग जाणांची वळख आसा तुका आतां तूं सांगलें बस्ती वामन मामू आमगेलो फावंडर प्रेसिडेंट आतांच आमगेलो नव पिळगेचे युवा पिळगेचे म्हणून सांगेत आतांच प्रेसिडेंट नंदगोपाल शेणे दोग जाणांक एक बारी एक आस्त आनी एक मोग आसा हे आमगेले चलोवन उरता म्हणून अशी आमगेले संस्थेचे मुखेलपणाचे बग्गे कशें दिसता कसलें एक भारी भारी संतोष कितें म्हणून सांगल्यार हें कोंकणी तुमी केंद्र म्हणून बस्ती मामान स्टार्ट कोन्न नंदगोपाल शेणे मामान तांणी मुखार वच्चे भारी संतोष कसं म्हळ्यार तांतू एक केंद्र म्हणून करची मात्र न्ही ताका तुमी मस्त ताजे बगे काम करून वेगवेगळ उद्योग कशें नासता ताजे मध्य हें करका पडटा ताजे नंतर तुमी वेगवेगळ विशयार आतां स्कॉलरशीप कोंकणी शिकतला चेडवांक स्कॉलरशीप ताजे नंतर तांकां मदीं मदींची ट्रेनिंग तें करचें आनी भाशे बगे तुमी म्हाका बारीक खूश जाता ताजे बगे पुरो रिसर्च करून ताजे बगे आमी खंयचे म्हळ्यार आमकां आमगेलें म्हळ्यार एक अस्तित्व दाखोवचे खातीर हें केलें तें बारीक संतोश कसं म्हळ्यार खंय विंगड कडेन जायना आनी आमकां सनेची दावका म्हणून जाल्यार कोंकणी बेगे आमी हांगा आमी फोन करून की ईमेल पेटून व्हॉट्सअप करून की आमकां ते म्हायती मेळ्ळेली आसा आमकां आतां कसनेच कोंकणी बेगे दावका म्हणून जाल्यार एक जागो खंय दावका म्हणून इंग्लीश भाशेंत लुक अप ऑन म्हणून थंय आमी पळयल्या जाल्यार मेळटा ते करेक्ट अशी आमी आतां हांगेले दोग जाणांनी तुमकां वळख आसा हे कसले एक हांव एक विशय हांगा सांगच्याक प्रयत्न करता असो म्हळ्यार आतां बस्ती वामन माम ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज भिक्षुक चक्रवर्ती भिक्षुक चक्रवर्ती म्हणून ताणें आपणाक आपोवन घेतलें आमी निम हाण करचे डॉक्टरा अशें म्हणटा केन्नाय म्हणटा आतां हांगा आमी दोनी चित्र पळयले आनी कॉर्पोरेट जगता भितर गोत आसा हे एक विशिष्ट एक संमिलन अशें म्हणून म्हाका दिसता कसं म्हणून म्हणतो नाही बारीक चांगला कसं म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ काम करता आसतना दोन अगत्य आसा एक तें कोरका म्हणून न्हू सपन काडटाले ताजे नंतर ते कोरका म्हणून काम करताले ताजे नंतर ताका दावका जाल्यार आर्थीक संबंध आनी केल्यार बारीक कशी आमी दयानंद पै मामा मेळ्ळेले सेक्रेटरी आनी मोहनदास पै मामा एक 2-3 पेटी मेळ्ळेले आसा आमी थंय देखून प्रोग्राम केलेलो तेन्ना तांगेले इंटरव्यू घेतिल्लो आसा तांगेलें तें मिशन नो कोंकणी शूड बी लेफ्ट बिहायंड 2030 म्हणून तें भारी व्हड विजन ब्रॉड म्हळ्यार हांगा हो जागो एक खंडर जाग अशी आशिल्लो आमी हांगा फावंडेशन घालतना मस्त दिसता आशिल्लें म्हाका कसले जाग्यार तुम्ही घालाचीच तुम्ही करता म्हणून जाल्यार सुरवेक 1 कोटी रुपया दिता म्हणून दयानंद पै मामाने दिलेले अशी हे दोन्ही खांबे म्हणून म्हणटा हे इमारताचे हे संस्थेचे अशी आमगेले अंत भितर तांणी मुखार हाडलेले आसा आतां आमी तुमी तुरा अमेरिका पर वचून राबून खूब वर्सां जालीं तंतय हांव एक स्वल्प काळ फुडें एक रेडिओ ग्रुप हांगेले उलयलो कोण कितें इंग्लंडा बसून हें केलें तें मिगेल कोण की क्लासमेटान परत कॉन्टेक्ट करून
तशीची US कोणी कोणाला की ओटे संवाद केला मग उरगास आज हे तुम्ही परत घडवून हाडलेले हे संस्था नॉर्थ अमेरिकन कोंकणी असोसिएशन वो अमेरिका भितर जन्मून कितले काढलेले हें नाका म्हळ्यार नॉर्थ अमेरिकन कोंकणी असोसिएशन हें 1996 स्टार्ट केला ताका म्हळ्यार थंय गांवच्यान राबिल जनान केलो जनान मस्त पुरो आमगेले एक कोंकणी ग्रूप पुरो वट्ट करका म्हण सांगले तरी तें एक थंय सन गांवांत विंगड कोंकणी असोसिएशन आसा तें पुरो वट्ट करून एक नॅशनल लेवलार कोर न्हू आनी 4 वर्सां की 2 वर्सां एक फावटी एक संमेलन करका म्हणल्यार तरी हें नॉर्थ अमेरिकन कोंकणी असोसिएशन म्हणून केलेलें आसा हांत भितर कोंकणी उलोवचे पुराय नमुन्यात लोक असतात वेगवेगळे राज्य देखून पुरो आसता म्हण कळतं की तुमकां पळयतना आता विंगड राज्य देखून रबील आसना अमेरिकान म्हळ्यार मस्त ज्या राज्याचे रबून आसा तांतूल पळय कोंकणी म्हळ्यार चड आसचे कर्नाटकांतले थोडे केरळांतले आनी गोंयचे अशी पुरा राज्याचे तांतू भितर रेप्रेझेंटेटिव्ह आसता की येतात की आसाची चड हांगा अनेक मुंबयच्यो मस्त हांगा देखून हांगा गेलेले थंय मुंबयंत जाल्यार आनंद मुंबयंत आशिल्लो मुंबयच्यो मस्त जन आसाची हांगा दक्षिण कन्नड देखून मस्त जन आसाची केरळा देखून आसाची गोंयांत ಸ್ವಲ್ಪ उणे जन आसाची पुरो कडेन स्प्रेड जाल्लो आसाची आतां आमगेले कर्नाटका भितर आशिल्ले कोंकणी जनां पळय मस्त जनां भाशेंतू संस्कृतायेंतू कलेंतू प्रकार हुशार आशिल्ले म्हाका खूब जाणांले याद येता आनी कोण कोण पुरो कलाकारांनी पुरो आशिल्ले म्हणून तांगेले कलाचे प्रदर्शन आनी तुमगे कार्यावळींत जाता आशिल्ले वय जाता हय आमी वापस हे सादारण इकरा कोंकणी असोसिएशन आसा अमेरिकांतू ताका आमी हेल्प करचे खातीर हें नॅशनल अमेरिका म्हळ्यार US आनी इवन कॅनडा आसाची ते खंयचे जागेर मस्त कोंकणी आसा पळय ते ಸ್ವಲ್ಪ थंय जन चड पार्टिसिपेट आसताची सन कडेन मस्त असोसिएशन नाची बट तें पुरो उठून आमी नॉर्थ अमेरिकन कोंकणी असोसिएशन देखून आमी कसन करता म्हळ्यार तांकां सन सहाय करताची ताजे नंतर कोंकणी संमेलन करताची तेन्ना आमी मस्त जन आर्टिस्ट ताका हांगाचे फेमस जनांक आर्टिस्टाक म्युझिशियन आसा हाडताचे आनी अशींची आतां कोणीची अमेरिका येता आसाची म्हणून सांगलें तांकां आमी तांकां सण्याची ट्रॅव्हल करचे हेल्प करचे नाजाल्यार विंगड आमकां विशेष कार्य येताले तांकां आमी विंगड एसोसिएशन नेमून तुमकां एक प्रोग्राम दिवचे आसले आनी येता आसाची म्हणून तांकां तिळसून तशी विशेष कलाकारांक मस्त उपयोग जाता हय दॅट्स अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह आता तुम्ही हे कार्यावळ करतना आता अशें तशें पळोवच भितर एक स्वातंत्र्योत्तरानंतर 50-60 वर्ष जाले लोकांक प्रवचनार म्हळ्यार एक दोनी पिळग्या म्हळ्यार जनरेशन जालें आता तुम्ही ते दवरून घेतले तितले आवय भाशेचे संवादात तितली भास मुखावेल जनरेशनांत दिसता की हे एक कसन म्हळ्यार आमी हांगा भारतांत आसतना वरान पळयला हांगा मस्त जण कोंकणी उलयतार आसल्यार ते आमकां चेडवांक ते उलोवचे अवकाश चड आतां आमी आशिल्ले कडेन बे एरियांतू मस्त जण आमचे गेले आसाची आमगेले थंय कोंकणी असोसिएशन बारी एक्टीव आसा ते एक्टीव म्हळ्यार तांणी केन्नाची म्हळ्यार एवरी इयर आमचे असोसिएशन म्हळ्यार पुरो वॉलंटियर्स एवरी इयर बामण बायल अध्यक्ष जाताची कमिटी करताची तेन्ना तशें जावन तांतू प्रोग्राम करता कल्चरल प्रोग्राम चेडवांक कोटकोन की व्हड्डांक कोटकोन की डान्स नाटक पुरो करताचे ते करता आसतना कसन म्हळ्यार तांकां पार्टिसिपेट अवेरनेस येता आतां जे आमकां आमगेलो मूल कसन की कोंकणी भाशा मेळटा आनी उलोवच्या वरान अवकाश मेळटा तें एक एसोसिएशन आसा म्हणून आनी आमगेलें देवस्थान आसा त्या देवस्थानांत वरान आमी खंयचे विशेष हांचे भितर मेळचे आसता थंय मस्त जन कोंकणी थंय येताचे तशी तांणी येवचे वचून तें
अवकाश चड आसता चड मेळटा सर. ते तशींची तशी आता न्यूयॉर्क सायडा गेल्यारी ह्युस्टन दिकान त्या गेल्यारी सायडाक. शिकागो वय. टोरंटो थंय पुरो ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಡ್ ಅಸಲೆ ಅವಕಾಶ ಆಸ್ತಾ ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ गांवां गेल्यारी ते अवकाश ಸ್ವಲ್ಪ मेळना आमगे चेडू हांकां तांकां भाशे शिकचे कश्ट जाता कसं म्हणून त्यांनी छान असताना नमन शिकले शिकताच इकडे एक फावटी स्कुलाक गेलो वातावरणात असल्यार आसता. वय वय तशें तशें तवचे वचून ते मुखार पुरो जनां जाता म्हूण सांगना हांव ते कश्ट जाता सम. आणि त्यांनी एक पटी सेकंड जनरेशन कसं जाता आनी कारण तांकां कोणाक कॉर्डी कोण घेताची होय, भायर होय, कोंकणी होय. उलयता ताजे वयर आसता वय. तशी ते डायल्यूट जाताच वता म्हणून सांगता वार्डीक लग्नाची खबर कळ्ळे निमित्त म्हाका मनाक दिसलें कसं म्हणल्यार तुमगेलें हें एसोसिएशना निमित्त भितर एकल्या एकल्या वळख आशिल्लें भितर वयल्याची लग्न करत्याक काय आस्पद लायक आसता म्हूण दिसता की आतां जगत त्या म्हणून तांकां मनांत आशिल्लें करचें ना. होय आमी ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले जनां ಸ್ವಲ್ಪ ट्राय केलेलो आसा फुडें तांतू आमगेले जनसंख्येत बरें उणे बरी आसून उणी ताज्यो आशिल्ली. मस्त उपयोग जाला मस्त ना उपयोग जालेलो. अशींची जन मेळ्ळेली होय, होय. अंत मेळ्ळेली त्या आईल्यांक स्वीकार करून आमी मुखार होय, वयचे होय, विदाउट होय. वेटिंग फॉर वच. म्हाका तुमगेलें तें कन्सेप्ट लायक दिसलें ते म्हळ्यार युनायटेड स्टेट्स म्हळ्यार इट्स अ बिग कंट्री ह्या मुला देखून त्या मुला होय. स्टँडर्ड यूज टू से ईस्ट टू वेस्ट म्हणून एक होय होय शब्द वापरता आशिल्ले से होय. ह्यूज लँड हा. त्या लँडान तूं तंते तंते आशिल्लें ओट्ट करून एक भाशेचें एक मोग दवरून घेवन एक संमेलन करता आशिल्लें म्हळ्यार हांगा तर जाल्यार भारतांत जाल्यार तें हे तीन पश्चिम देगेचे म्हळ्यार वेस्ट होय. कोस्टांत लोक सोळ्यार विंगडा काडूंक हांगा कट जाता होय तुमी तें तितलें केलें पळोवन म्हाका आयकून बारीक खूश जालें. इट्स अ व्हेरी गुड अचिवमेंट दॅट शोज ताजे मातशें एक ध्यास आनी ध्यान दोनी आसता म्हणून एक होय. दिसता दॅट्स अ व्हेरी गुड हे आनी आतां हें जी तुमगेलें संमेलनाची हांगा होय. चेडू हॉल परफॉर्मन्स होय हे तुमगेल्या सायडान केलेलें तेवळें होय आमी आमी 2020 करचें म्हूण आशिल्लें कोविडान मुखार आशिल्लें 2022 केलेलें तेंचे न्हू होय हेंची तांचे दिसता बा 22 म्हणून सकयल होय करेक्ट वय वय तें केलेलें आसा वय तांतू आमकां हें अशी एक संमेलन करचें बारी मस्त काम आसा मस्त जन तयार करून आसला मागीर बायलांनी हांव तांतू अध्यक्ष आशिल्लें लोकांना उलोवका उलोवका, वय. उदास करका वेरे विसर नाका करेक्ट सांगता हे मनशाल एक सहज हें. करेक्ट आतां एक हें घाला कसं म्हणल्यार हे दोन्ही कंपेरेटिव्ह हे प्रोग्राम्स आमगेले घाल्याचे विच बोथ ऑफ यू नो बोथ ऑफ दीज प्रोग्राम्स टू इम्पॉर्टंट प्रोग्राम्स ऑफ विश्व कोंकणी केंद्र कसं म्हणल्यार विश्व कोंकणी स्कॉलरशिप एक प्रोग्राम पॅरलली विश्व कोंकणी टीचिंग प्रोग्राम अशी हें जाता आसता. मुगेले इन्फॉर्मेशन प्रमाण तुमी हाका आर्थीक सहाय कोण दिता आसाची अशें म्हूण हांव आयकलो दॅट्स अ व्हेरी गुड हें तें हें करून दिवन येवचें. आतां आमगेलें कसं जालां म्हळ्यार स्कॉलरशीप प्रोग्राम वी आर ट्रेनिंग दी स्टुडंट्स फॉर वी आर हेल्पिंग देम फॉर अ बेटर एज्युकेशन. येस दोनीच प्रोग्राम वी आर डुईंग दीस फॉर अ बेटर लँग्वेज. थोडे हांत भितरी फरक आसा कसं दिसता तुमच्या मनांत? एक कसं म्हण सांगल्यार तें कोंकणी स्कॉलरशीप तें भारी चांग विशय. आमी थंय कोंकणी चॅरिटेबल फंड म्हूण आसा थंय देखून विंगड कोंकणी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूट आसा कोणी कोंकणीन केलेलें म्हळ्यार सहाय तांकां कोंकणी मातृत्व म्हणून कोण केलेलें आसा तशें लोक आमी थंय देखून दुड्डू हें करून पेटयतात एवरी इयर. तांतू आमकां स्कॉलरशिपाक कडेरी ओल्ड एज होमाक आनी कोणाची तांकां आमी हेल्प करचे खातीर पेटयतात. बट आमकां एक विशिश्ट दिसचिल्लें हांगा कसं म्हण जाल्यार स्कॉलरशीप दिवची मात्र न्ही तांकां त्या अपास मध्ये हांव ट्रेनिंग दिवचें आमकां बारीक तें एक कॉन्सेप्ट लायक दिसलें तें तशी तांकां एक स्कॉलरशीप दिलें मात्र न्ही तांकां कशी ट्रेन करून तांगेले मुखावेल कसं शिक्षणाकी ताजे नंतर नाजाल्यार तांकां जॉबाकी हेल्प करची बारी लायफान बरें सेटल जावच्याक तांकां उपयोग जाता. तशीच आतां भाशेची हांव खबर दाखयलें भाशे हे आमगेलें प्रोग्रेसिव्ह ग्रोथ फ्रॉम 2007 आमी वी स्टार्टेड विथ
28 चेडू 28 स्टुडंट्स आमी घेवन स्टार्ट केले हम्म. आनी पीक आमी येतना नियरली 400 स्टुडंट्स पावले ते हय. भितर कोवीड येयना ते पडलेले दिसता थोड्यांची मागीर आतां वपास चेडू हय. जाना अशी आमी 3600 प्लस चेडू आमकां हम्म. वी कॉल देम एज वी हॅव मेड देम लिटरेट्स इन कोंकणी म्हळ्यार त्यांनी उलोवपी आसता पुरोचे 40,000 चेडू आसाची 10 दाखून 15 वर्स प्रायज तितले सगळे कर्नाटका हातूंत भितर कोंकणी उलोवपी चेडू तातूंत भितर आमी आतां 3,500 जाणांक जोड हें केलें एक 10 वर्सां भितर दीस प्रोग्राम रिक्वायर्स अ लिटल मोर पुश ह्या विशयान तुमगेले हांगा दाखून थोडेची विचार केल्यार आमकां इट विल बी व्हेरी युजफूल अशें म्हण दिसता हे आतां कसं आसा म्हळ्यार कोंकणी साहित्य ही 2 प्रमुख पुस्तक हांव तुमकां दवरलें आसा हें पुस्तक सारस्वत ब्राह्मणांचो प्राचीन इतिहास अशें म्हणलें बस्ती पुंडलीक शणाय म्हण हांगा वामन काकता म्हळ्यार बापोली ताणें कन्नड भाशेर बरयल्लीं पुस्तकां हें लायक कोंकणीर येता ट्रान्सलेट केलां आतां ही पुस्तकाक मात्र म्हळ्यार अनलेस इंग्लीश आसल्यार मात्र वाचच्या परिस्थिती आसता कोंकणी वाचच्या परिस्थिती पक्क ते दवचे दिसना कसं म्हणटा पळय हांव तुमी हांगा देवनागरी लिपी यूज करता म्हणून विश्व कोंकणी केंद्र दाखोवन केलेलो बरेच लायक विशय बट एक कसन म्हळ्यार मस्त जनांक देवनागरी कोत ना आसना आमी परत शिकता आसतना संस्कृत शिकतान की हिंदी शिकतान की बरोबर तशें तशें म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ आनीकची मस्त एफर्ट केला आसताले म्हण दिसता म्हळ्यार आमची गेल भास चड उरलो न्हू बरयलेले बारीक उणे आमी कन्नडान की खंयची खंय आसा की भाशेन उलयता म्हाका दिसता कोंकणी वरोचे तरी काम करचें तांतू मस्त काम आसा तांतू भितर आतां नवेची लिपी नवे म्हणलें लिपी हें करचें आनीक चड कश्ट आसताले म्हण दिसता म्हाका आतां ऑफकोर्स कन्वर्टर्स आसताचे कन्वर्टर आसा आमगेले विश्व कोंकणी दॅट हॅज बिकम मेड थिंग्स इजी आनी एक कसले आशिल्लें म्हळ्यार ही पुस्तक पळय आतां हांव अशें बरयलां ते की बरयलें गिफ्ट टू अमेरिकन कोंकणी चिल्ड्रन म्हूण बरयलां हांव तें पिसान पुस्तक ती पुस्तक ती आनी हें एक आमी एक लॉन्च केलें 1000 घरांत कोंकणी बरप पुस्तकां नांवाचें सिंपल घर माजर सुणे पिक्चर आसा आनी तेन्ना कोण बरयल्यार जालें घरकड बसून बरोवचें तसले एक प्रयत्न केले आनी ते 1000 घराक ती पुस्तक वांटलें हांगाच आमकां ते पुरात जनाक नव स्टार्ट करतना अशें करपाक जाय असले एक प्रयत्नाक आमी चिकेची एक पुश दिल्ल्यार इवन विदेशांत अमेरिकांत हातूंत भितर काय उपयोग जायत की आमी कॉन्सेप्ट पळोवन लायक जालें त्या बुकां हांव पळोवन बारीक खूश जालें हांव वचून वापस गेले नंतर तांचे जनांचे विचार करून ताजे आमी कशी ते बूक हाडून की दिवन की आमी थंय केलो कोंकणी शिकोवचे एफर्ट आसा आतां एक 2-3 कडेन एक अटलांटांत आमगेले बे एरियांत एक शिकागोंत जाल्यार कोंकणी भास शिकोवची आसा ऑनलायन ट्राय आसा ते जाताच बट तांतू भितर देवनागरी यूज केलेलो ना चड जावन इंग्लीश लॅटीन स्क्रिप्ट रोमन स्क्रिप्ट बरोवन करपाची आसाची बट ताजे हे कॉन्सेप्ट बरें लायक आमकां कशी आमी नॉर्थ अमेरिकन कोंकणी एसोसिएशन हांगा विश्व कोंकणी केंद्र आवडटू कशें आमी कोलॅबरेशन करता म्हणून आमी आमच्या कमिटीले आनी वेगवेगळ्या कोंकणी संस्थेले उलोवन आमी पळयता आनी एक कसं आसा म्हळ्यार आमी हे आमगेलें वेबसायट विश्व कोंकणी केंद्रा देखून हे आमगे 35 की तांचो पाठ आसाची ते वेबसायट ओपन केल्यार सुलभ बेरी वाचच्या जाता नागरी स्क्रिप्टारांतले ताजे वट आमी रोमन स्क्रिप्टार दिले आसा ते दिलां पळय पाठ 31 म्हणून जेरी बरयले आसा ते प्रयत्न केल्यार आतां आमकां खूब देशा विविध कडेन दाखून हे पळयले न्ही आमकां उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश खंय खंय दाखून लोकल हें येता
सो आमी एक शिक्षक आसा पळय ते शिक्षक तांकां दिवचे यू पे देम म्हणून तांकां सांगता आनी यू लर्न तुमकां कशें जाता हे वेबसायट ओपन केल्यार हे मेळटा हे पयलीं आमगेलो गोवाचे चीफ मिनिस्टरान हांगा येयलो तवळी तेंचे आमगे शिक्षक आनी ताकाय ताणें नवें पळोवचें विश्व कोंकणी केंद्र ही वॉज ऑल्सो व्हेरी मच इम्प्रेस्ड आनी ताणें कसो एक ऑफर केलेलो आसा आनी कसो आसलो हे एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट आता आमगे विश्व कोंकणी केंद्राची स्कॉलरशीप हे पळय शिक्षणाच पळयना मायकल डिसोजा म्हणून एक डोनर आसा ताण पयलीं एक 40 लाख रुपयाचे एक ग्रँट दिला and he has offered it to the Vishwa Konkani Kendra and those people who can't afford to get it printed and published ताणें कमीट करून दिलें तुमी तें हें करा चूज करा आनी पुस्तक पब्लीश करचें की तुका करून दुबार करून दिया ताणें सांगिल्लें आसा अशी आज विश्व कोंकणी केंद्राची एक सादारण एक आमी झळक आमी पळयली आसा कसलेय एक मॅसेज तुमकां विश्व कोंकणी हांगाच कोंकणी लोकांक विश्व कोंकणी केंद्रा कार्यकर्त्यांक आमकां दिवता आसतना कसले एक विशेष मॅसेज आसा बरें संतोश हांवें परवा पळोवन एक मॅसेज कशें म्हळ्यार आमी आमगेले एक संस्कृती की आमगेले एक भाश की दवरून घेवचे ताजे खातीर आनी आमगेले जनाक रेकॉग्नायज करचें आमगेले तें मस्त आमगेले फेमस कोंकणी जनाले अचिवमेंट केलेले तांगेले पुरो फोटो घालून ते त्या परत पळोवन बारीक खूश जाले आय थिंक तशींच तुमी आतां ताजे कोंकणी शिक्षणाक अवकाश दिलो वेगवेगळ्या स्कुलांत बारीक खूश जाले एक संदेश कसो म्हळ्यार मुखार सुद्दां वरचें मात्र न्ही आनी आतां आयच्या युवा पिळगेक तांकां कशी इनवॉल्व करता म्हळ्यार आमकां ते बारीक कश्ट कित्याक म्हळ्यार आमकां आमकां कसान इंट्रस्ट आसता तेंचे चेडवांक इंट्रस्ट आसा म्हण आसा ताजे खातीर तुमी जाता तितले ताजे बगे कराची आनी म्हाका दिसता आतां कोंकणी भाशे उरोवचेक ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट वर आसा ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ವರನ್ ಆಸ ಕತೆ ಮನಸ ಧ್ವನಿ ಆಸ ಮಾಡರೆ ಅತ್ ಪುರಾಚಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೋಚೋಸನು ಅತ್ ಪುರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಯೋಚೋಸನು ತುಕ್ ಸಿಕ್ಕನ್ ನಲವರನ ಐಕುನು ಅನೇಕचे भाषे बगे पळोवंक जाता तशें तुमी व्हिडिओ करता अशें ते भारी संतोश अशें ताजे पळोवन आमगेले कोंकणी इतिहास की वेगवेगळ्या जनाल ಬಗ್ಗೆ की परत करचे ताजे निमित्त वरेन मस्त आमकां हें करचें लायक जाता आतां एक प्रश्न केला लास्ट प्रश्न थंय आमगेली इतली व्हिडिओ आसाची ते प्रचलित की लोकांक गोत्ताच की अमेरिकान पळयताच की होय पळयताची सुरवे आमकां यूथ ऑफ जीएसपी तांगेले धार्मिक कार्यावळ मस्त आसता तांगेले वरेन केलो हिस्ट्री ಬಗ್ಗೆ ताजे ಬಗ್ಗೆ ते फस्ट जनान तें पळोवचें सुरू जालें आतां ताजे नंतर विश्व कोंकणीचे चड माहिती आशिल्ले व्हिडिओ आमी परत पळयताची आमी तें ताजे युट्यूब चॅनलाक वचून आमी परत सेव करून घेतला आतां कसले प्रोग्राम आसले पळयताचे मस्तान पळयताचे प्रोग्राम एक सना ग्रुप चेडवां म्हळ्यार टिन्स आशिल्ल्यांक वेकेशनांत खंय हांगा पेटोवचेक धांवचेक साध्यत आसा की तांकां 4-5 दीस हांगा स्पेंड करचे अशीं गांवां आशिल्ले ह्या सायडा आशिल्ल्यांक असले एक विचार केन्ना मन आयला की ते आमी कितें मस्त होय आमी हाजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸಾಚಿ के एक्सचेंज प्रोग्राम म्हणून कोरेत की म्हणून आमी ताजे ಬಗ್ಗೆ आनीकची ताका ಸ್ವಲ್ಪ मस्त काम आसा आनी ताका लीगल हें परत पळोवचें आसा ताजे आमी स्टडी करता आमी आज ताजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ उलयलें काली ताजे ಬಗ್ಗೆ आमी पळयताचे कशें कोरेत की म्हणून मुखार तें भारी लायक विशय तशी हांगा आमगेले चेडवांक हांगा पेटोवन ಸ್ವಲ್ಪ कोंकणी इमर्शन म्हणटाचे तशें कोरेत म्हणल्यार भारी लायक विशय आमी पळयता ताजे ಬಗ್ಗೆ कॉन्टॅक्ट करता बरें वीक्षकांनो आज आमकां एक भारी एक संतोषाचो दीस आज माघ पुनव एक बरो दीस म्हणटा आज आमगेले विश्व
कोंकणी केंद्र म्हणून सांगेल का तिरा आमी एक विश्वमट्टाक आमी आजी खरें पविल आसच आमगेले कोंकणी लोक भुंयचे सगळे भूमंडला तेकडच्यान आसचे अमेरिकेंत आसचे खूब लोक आसाची तांकां आवय भास कोंकणी म्हणून मोग आसा प्रीत आसा विश्वास आसा जाय म्हूण दिसता उद्योगा निमित्त अशें तेकडे वचून पविल आसता जाल्यार ते दवर घेवचे खातीर मस्त त्रास तांकां भोगताची आज विश्व कोंकणी केंद्राक तांगेलो तसले एक प्रतिनिधी जावन रामाचार्य म्हणून येयल आसा तांगेलो आमी संवाद केलेलो आसा खूब तांणी माहिती दिलेली आसा सगळ्यांना हे विक्षकां तर्फेन विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळी सगळ्यां तर्फेन एक धन्यवाद दिता आनी तुमी केन्नाय आयिल्ले तवळी येवत राबूका आमगे चेडूं हांकां पेटोवका अशें म्हूण मागणी करता भारी धन्यवाद संतोश धन्यवाद